मायमोगाचो येवकार मनीषा जाधव सुरयपोळ्याच्यो हेडलायन्स। साल्वादोर दी मून जाल्ल्या निषेधाक लागून परतून एक व्यापक हुस्को निर्माण। गोयच्या रानां आनी उक्त्या जाग्यांचेर वार जावप चालूच। उबारले प्रकल्प रानां काबार। अंदू फोंडेकारांक भिवपाची गरज ना। पावसा आदी ना उदकाचो उणाव। फोंडा म्हैसाळ धरणात फावोशें उदक। राष्ट्रीय पावंड्यार कावी कला तिगोवन दवरपी समर्पणा खातीर नामना मेळिल्ल्या सागर नाईक मुळेचो भोवमान। गोंयची पारंपारीक कावी कलेचे प्रदर्शन खाशेले दायज राष्ट्रीय पावंड्यार। आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। अंदू फोंडेकारांक भिवपाची गरज ना। पावसा आदी उदकाचो उणाव जावचो ना। फोंडा म्हैसाळ धरणात पंचवाडी आनी शिरोडा गांवची पिवपाच्या उदकाची गरज भागोवपा इतले पावसा पयलीं लोकांक फावो सारखे उदक आसा खंय। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। मातशें तुम्ही पळयतात आमच्या फाटल्यान जे म्हैसाळ डॅम आसा ते उदकाचे लेवल जे आसा सद्या प्रेझेंटली ते 21.03 आसा आनी आमी पळोवंक शकता की गेल्या वर्साचे जेन्ना लेवल आसले ते थोडे कमी आशिल्ले म्हळ्यार 19 सुमार आसले पण आतां ते लेवल ते बरें आसा। तेन्ना जेन्ना आमी ताणें सांगलें की ह्या वर्साची लेवल जे आसा पळयात तुमी कशें लेवल आसा ते जे लेवल जे आसा तुमी पळोवंक थोडी सुक्तीशी दिसता पण लेवलाक जेन्ना लेवलाचेर येता तेन्ना लेवल सारकें ते दाखयतात। म्हणजे आमी म्हणूं शकता की ह्या वर्साक उदकाची परत कांयच टंचाई जावची ना। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू। साल्वादोर दी मून हांगा जाल्ल्या निषेधाक लागून परतून एक व्यापक हुस्को निर्माण जाला। गोयच्या रानां आनी उक्त्या जाग्यांचेर वार जावपाक लागला। एका दोंगरा वयल्या प्रस्तावित प्रकल्पाआड निषेध म्हणून सुरू जाल्ले ते आता राज्यभर वाडत वचपी भौशीक भावनांक इंधन दिता। गोयचे ग्रीन झोन शांतपणान आनी स्थिरपणान कमी जायत चल्ला। पळयात पुराय बातमी। सुमार 35,000 चौखण मीटर खाजगी रान जमनीचो नाश जाल्ल्याचो निषेध करपा खातीर साल्वादोर दी मूंद हांगचे रहिवासी आनी कार्यकर्ते व्हड प्रमाणात जमले। थळाव्या लोकांच्या मतान सुरवेक सादो फेन्सिंग प्रकल्प म्हूण सुरू जाल्लो तो रोखडोच गंभीर जालो। जड यंत्रणा हाडली आनी सगळे कडेन रानां कापपाची लक्षणां दिसून आयली, जाका लागून लोकां मदीं हुस्को निर्माण जालो। आता ही 29 सर्वे नंबर जी आहा पळय टोटली प्रायव्हेट फॉरेस्ट एरिया आहा आनी एरिया ऑफ अराउंड 35,000 स्क्वेअर मिटर्स लँड आहा। आता थोडे महिने पयलीं कितें जालें ह्याच जागेर हांगा ह्या प्रॉपर्टी लँडाक हांगा पंचायतीन कितें परमिशन दिलें हांकां फेन्सिंग करपाक म्हणून कंपाऊंड वॉल तेंच्यांनी फेन्सिंग केलें आनी जेसीबी हाडली हांगा झाडां उमटोवन काडपाक लागले। जेन्ना उमटोवन काडपाक लागले आमच्या विलेजरांक कळ्ळें, आवाज येयलो सकयल कळ्ळें पळय तेन्ना आमी वयर येयले, जेसीबी सीज केली। 6 म्हयने जेसीबी फॉरेस्टान सीज करून दवरलेली। आता कितें जालें कंपाऊंड वॉल तेंच्यांनी कंप्लीट केले आनी प्रायव्हेट फॉरेस्ट प्रॉपर्टी आहा तांकां डेव्हलप करपाक कांय मेळना। नोटिफाय जाल्ली आहा 2020 सप्टेंबर गॅजेटार आहा। तांच्यांनी कितें केलां आता झाडांक सगळे आख्ख्या रानाक तेच्या उजो घालपाक स्टार्ट केलो। उजो कहो घालता सगळीं पानां एकठांय केला, झाडाच्या मुनान धरता आनी उजो पेटयता। म्हणजे एक झाडां आहा पळय हांगा हजारांनी झाडां आहात ही फॉरेस्टान, ही सगळीं झाडां कवर करपाक आनी फुडें कितें आहा हे करतले कन्वर्जन करपाचे ट्रायल करतले आनी जे लँड आहा पळय सेटलमेंटान घालपाक। म्हणजे हे कोण आहा आता ही गोंयकारान कोण कास्टिलिनो म्हणून कोण फॅमिलीची प्रॉपर्टी आहली तांच्यांनी प्रॉपर्टी विकली रेड्डी म्हणून कोणाक आता वो रेड्डी जो बिल्डर आहा पळय हे गोंयान येता आनी हे असले डिस्ट्रॅक्शन्स करता। आमी थोडे ते पयलीं 2024 एक MLA आमचो एडवोकेट काल्लूस ताका एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आनी ताका क्लियरली सांगलेलें की हे प्रायव्हेट हे जे प्रॉपर्टीज आहा पळय हे आमचो एक ग्रीन लांग जो उरला पळय तो आमकां आनी पर्वरी हो एकूच ग्रीन लांग उरलेलो आहा। ही एरिया पळय टोटल आहा पळय ती। सो ही कितें जातली ही जर डिस्ट्रॅक्शन जाली जाल्यार फ्युचर जनरेशन आहा प्लस आमचे ही सकयल आता ही वचात तुमी जाल्यार हांगा स्प्रिंग आहा पोमुर्पा स्प्रिंग सारकी सकयल आहा। सो हांगा जर डेव्हलपमेंट जायत जाल्यार स्प्रिंग इफेक्ट जातली आनी इतल्या वर्साच्या हजारांनी शेकड्या वर्साच्यान जी स्प्रिंग आहा पळय ती कवर जातली। म्हणजे आयज गव्हर्मेंट जे आहा पळय जावं आमदार आहा पंचायत आहा पळय कसले कांय चिंतना काय ना, फकत लायसन्स येयले तेन्ना हे परमिशनां काडटा आनी दिता।
पूण ह्या दोंगुल्ले भायर चड व्यापक आसा. गोंयभर पर्यावरणीय गटांनी पर्यावरणाक संवेदनशील आशिल्ल्या वाठारांनी दोंगर कापप, रानां कापप, भरप आनी नेटान बांदकाम करपाच्यो केशी परत परत दाखयल्या. आनी हे सगळे चड करून पुराय भौशीक चौकशी पयली घडटा. दर्यादेगे वयल्या पट्ट्यासावन भितरल्या पठारा मेरेन एकदा 5वे पट्टे अशें मानपी प्रदेश आता वाडत वचपी दाबाचेर आसात. हालींच्या वर्सांनी सैमीक दृश्यांची सुवात ल्हव ल्हव बांदकाम कार्यावळींनी घेतिल्ली आमी पळयल्या, खास करून शारांच्या विस्तारा लागसरच्या वाठारांनी. पूण ह्या बदलांचो व्याप्तीचो न्हय तर ते कितले वेगान घडटात हाचोय हुस्को. This is a disaster spot, ground zero, and this is happening, replicated everywhere in Goa. Same issue, same problem, different spot. But this is how Goa, this is the state of Goa because of our corrupt politicians. What is happening, the destruction of our entire biodiversity. You see what is left here. This is a scorched earth policy of this government and the builders who are out to destroy Goa. And it is high time we all come up, wake up and stop them. There is no other way. Only people's power. People have to come and stop this. Because we have exhausted all means. File complaints, request them to stop destruction of Goa. Nothing is happening. Only people's power. Do you agree? Yes. So this is the only solution. Because we don't have money to fight in the courts. How many times you go to court? We are running after court. We go to High Court, we go to NGT, we go to Supreme Court, and they take years and years and decide to burn and destroy our Goa, our motherland. So you want to save the motherland, please don't stop sleeping at home. Today the hills, फाल्यां तुमची घरां. निषेध सुवातेर परतून येतकच थंयचे लोक म्हणटात हे लुकसाण फकत झाडापुरते मर्यादित ना. जैव विविधताय ना जावप, रानवटी जनावरांचे राबपाचे थळ काबार जावप आनी थळाव्या रानांतल्या उत्पादनाचे ना जावप एकदा ह्या गांवांतल्या दिसपट्ट्या जिणेचो एक अभिन्न भाग आशिल्ली साधना संपत्ती अशें ते दाखयतात. जमनीच्या व्हड वाठारांक कुशीक काडल्यार जनावरांच्या हालचालींक आडमेळी येतली आनी रानवटी जनावरांक लागसरच्या वसणुकांनी धुकलतले असोय भंय आसा. If you see the biodiversity of this plateau, it's one of the 8 largest biodiverse spots in the world. I'm talking about the Western Ghats. Plateaus are part of it. They are sponges for water resources. If you can see the fencing that they have put, we are talking 35,000 square meters. The amount of wildlife that is going to get trapped inside because they don't have freedom of movement. That's exactly what I want to tell authorities. Please don't put a blind eye or shut your eyes to what is happening. These permissions are given temporarily. We have to look for the future and what Goa is and what it is going to become. मुखेल मुद्दा म्हळ्यार प्रक्रियाच. एक विशिष्ट नमुना असा असो आरोप कार्यकर्ते करतात, जो पयली जमनीत भौतिक बदल करतात आणि मागीर परवानगी वा रूपांतर करतात. विभागणी बदल, पुनर्वर्गीकरण आणि धोरणात्मक तरतुदी वरवीं आसूं एकदा जमीन बदलल्या उपरांत ती फाटी घेवप जवळजवळ अशक्य आसा अशें जायत्या जाणांचें मत आसा. खंयचेय उदरगतीत योग्य प्रक्रिया पाळची पडटली अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा. पूण थंयच्या रहिवाशांचे प्रस्न आसा की ही निरीक्षण जमनीचेर आशिल्ल्या वास्तवा कडेन पावल दवरता काय कितें. साल्वादोर दे मुंदोतलो आंदोलन एकाच प्रकल्पा विशीं आसूं येता, पूण तातूंतल्यान निर्माण जावपी हुस्को खूब चड आसा. कारण गोंयचे पुराय मुखामळ बदलत आसा, केन्ना ल्हवच केन्ना अचकीत. आनी आतां खरो प्रस्न म्हळ्यार हानी कायम जावचे पयलीं राज्य कितले बदल सोसूंक शकता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, सुभाशीश गोयकार आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हंगामाच्या मध्यंतराक लागून पर्यटकांची उदरगत आनी जमनीचेर आशिल्ल्या वास्तवा मदलो व्हडलोसो फरक उक्तो जावपाक लागला. अर्थसंकल्पीय आनी लक्झरी पर्यटक बाजारात फूट घालतात तेन्ना मध्यम आकाराच्या व्यवसायांक त्रास जाता. जाल्यार गृह खात्यान दिल्ल्या कसिनो परवान्यांचो आंकडो वाडत आशिल्ल्यान गोंयचे पर्यटन खंयचे दिकेन वता हाचेर गंभीर प्रस्न उप्रासतात. कळंगुटांतली जायती दर्यादेगेवयली शेकां बंद जावपाक लागल्यांत एका फाटल्यान एक उदरनिर्वाहक पर्यटनाचेर आदारून आशिल्ल्या थळाव्या लोकां मदीं चिंतेची भावना निर्माण जाता. सरकार विक्रमी पर्यटक येवप असो दावो करतना जमनीचेर आशिल्ली वास्तवताय एकदम वेगळी काणी सांगता. आयज सद्या कलंगूट
मेन बीचीर तुवाय वाडो म्हणटा पळय त्या वाड्यार आयज हांव उबो आयज तुमी फाटीं कॅमेरा सावन फुडें तर मारून जालो ह्या वाड्यात 18 शेकां आसता आयचे तारखेक एक पासून शेक ह्या बीचीर तुका दिसती पडना एक पासून ना ही आयज काडलेली ना ही 15 दीस पयलींच काडून दवरल्या लोकांनी कित्याक बिझनस ना जाल्यार शेकांनी दवरून करतलो कितें तूं स्टाफाचे पयशे दिवपाक जाय तुका सिलिंडराचो प्रॉब्लेम आहा सगळ्याकूच प्रॉब्लेम आहा फकत तुवाय वाड्यांनी आख्या वाड्याची काडल्या जाय फुडें तूं गारवाडे वयशी थिंगा बीन वदली शेकां काडल्या फाटल्यान माड्डवाडो वयशी थिंगा बीन वदली शेकां काडल्या फुडें वयशी सगळ्याकूच शेकां काडल्या फक्त आतां सीजन पळय चलता न्हू आनी हेच्या फुडें पळय सीजन चलतलो फकत ज्यो मेन बिचाच्यो ज्यो मेन एंट्रन्सीस ज्यो आहा न्हू थंयसरूच शेकां चलतली जरी तर शेरकार आमचो तर ह्यो सारकें पावल तर उखली ना या आमचें ट्युरिजम सांबाळपाक जाल्यार शेकांचें आनी फुडें आनी चड व्हडलें बरेंपण दिसती पडना तर नेमकें कितें घडटा गोंयांत पर्यटन उणें जायत आसा काय पर्यटनाचें स्वरूप बदललां पर्यटन तज्ञाच्या मतान समतोल स्थलांतरीत जायत आसा एके वटेन सवाय गजाली 100 रुपयांची बिर्याणी आनी क्लब डान्स बार कसिनो सारकिल्ल्यो क्विक पार्टी स्पॉट सोदपी अर्थसंकल्पी पर्यटक आसात तर दुसरे वटेन थळाव्या शेक संस्कृताये पासून पयस आशिल्ले अतिगिरेस्त पर्यटक मर्सिडीज गाडयांनी लक्झरी रिसॉर्टांचो आस्वाद घेतात दोगांय मदीं कोण सांपडटा गोंयच्या पर्यटन अर्थवेवस्थेचो फाटीचो कोणो तयार करपी मध्यमवर्गी शेक आनी रेस्टॉरंटां आतां तिगून उरपा खातीर कश्ट घेतात आनी फक्त जेन्ना शेक मालक झगडटात तेन्ना आनीक एक ल्हार वयर सरता ती म्हळ्यार कसिनोची कळंगूट ग्रामसभेत आतां एक खर ठराव पास केला पारंपारीक शेक बंद करपाक आनी वाठारांत नवो कसिनो सुरू करपाक दोनूय विरोध केला थळावे लोक एक तीक्ष प्रश्न विचारतात की शेक कित्याक ना जावपाक लागल्यात आनी कसिनोचे परवाने दियत आसात कालांगूट विलेज पंचायत जुरिडिक्शनात 2 कसिनो आसा आनी कितले येवपाचे आहा पळय तो म्हाजो प्रश्न आसलो तितून उलयता ग्रामसभा मेंबरांनी उलयले की आनीक कसिनो आमकां कालांगुटात नाका ती कितें आहा कालांगूटचें नांव अशीच पिड्ड्यार जाल्लें आसा डान्स बार म्हणनाका स्पा म्हणनाका आनी आतां कसिनो 13 डान्स बारां बंद आसली ती चालू आसली ती आमी बंद केली आनी स्पाचेरूय कितें तरी रेजोल्युशन घेतलां की आसा पळय ते स्पा बंद करपाचे आनी ग्रामसभा मेंबरांनी एनॉनमसली रिजॉल्व केला की आनी कसिनो कालांगुटान येवंक फावना आनी आसा तेंचेरूय कारवाई जावची म्हाजो प्रश्न कितें आहा जर तर सरपंच उलयता ऑफ कालांगूट की तेका सेंट्रल गव्हर्मेंट वा स्टेट गव्हर्मेंट दिता जेन्ना ट्रेड लायसन्स दिता पळय पंचायत तेन्ना सगळ्या पंचायतीन पोवचें आसता तेका बेजीक नेसेसिटी आसा काय ना पळय त्यो पार्किंग जर तर लायटीची वेवस्था उदकाची वेवस्था प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर सिवेज सगळ्या पंचायतीन पोवचें आसता तेन्नाच तेका पंचायतीन ट्रेड लायसन्स दिवचें आसता जर तर आयज सरपंच म्हणटा वी वील डिसायड कसिनो आसतले फुडें काय ना पळय ते जाल्यार म्हाका खंय तरी दिसता सरपंच ऑफ कालांगूट वॉन्ट्स टू शील्ड द कसिनो लॉबी इन कालांगूट पळोवंक वयशीत कालांगूट मतदारसंघान टोटल 7 कसिनो आसा 5 कानोळे आहा 2 कालांगूट आरपोरा नागवा एक आसलो तो बंद जालो जाल्यार हे कसिनो हाडपाक रिस्पॉन्सिबल कोण हे कोणी हाडले कसिनो हांव मागता तुमी आमदारा कडेन वयचे श्री मायकल लोबो ऑनरेबल MLA ऑफ कालांगूट तेजे कडेन वयचे आनी ताका विचारचे की कसिनोचेर ताचो कितें स्टॅन आहा पळय तो आसा तितलो पुरो आनी येवंक जाय पळय ते कित्याक पेंजिमा उपरांत म्हाका दिसता अख्खे गोंयभर आमी 2nd नंबराचेर आसा ग्राम सभा जाल्यार म्हत्वाचें अशें कितें हेचेर फोकस केलो लोकांची कितें मागणी आसली आनी तुमी कितें नवीन केलं मागणी म्हणजे एक असले क्वेश्चन आमच्या कझिनो नाका म्हणून सो रेजोल्युशन घेतला कझिनो नाका म्हणून सो आमी म्हणलें तुमकां कितें रेजोल्युशन घेवंक जाय तें घेयात आमचो प्रॉब्लेम ना आमी घेतला आमी रेजोल्युशन की नाका म्हणून तेजेर भासाभास जाली इट इज अम्युजमेंट कम स्लॉट मशीन नॉट ए कझिनो देन आमी ती लेटर दाखयली की होम डिपार्टमेंटान तांकां ऑर्डर दिल्या म्हणजे एप्रुवल दिला सो तेज्या प्रमाणे आमी तांकां लायसन्स दिला थोडे म्हणून गेले मागीर ताका पार्किंग ना सो आमी ताका पार्किंग सांगलें अशी अमकी अमकी सुवात आसले म्हणून आनी आहा पार्किंग
सो तांकां पयले सुवातेर सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान 5 स्टार कॅटेगरी येता आनी तितून अबाउट 10 to 12 पीपल येता फॉर असेसमेंट आनी मागीर ते कासिनो मागीर ते गव्हर्मेंट कासिनो दिता. आतां गव्हर्मेंटान दिल्या उपरांत वी कांट चॅलेंज दॅट ऑर्डर बिकॉज गव्हर्मेंट इटसेल्फ इज गिवींग. ताका तेच सांगलें हांवें कोण जातालो ताका आनी म्हणल्यार तुज्या पांयान आनी म्हाज्या पांयान दिला ताका. ही फक्त वेवसायाची गजाल न्हय, गोंयाक खंयच्या प्रकाराची पर्यटन उदरगत जाय हाचेर आसा. पारंपारीक दर्यादेगेवयले वेवसाय संघर्श करतात तेन्ना गृह खातें कसिनो खातीर सातत्यान परवाने जारी करतात. गोंय खंयच्या प्रकारच्या पर्यटनाक चालना दिता हाचे विशीं हुस्को निर्माण करता. तर एक व्हडलो प्रश्न उप्रासता, गोंय टिकाऊ पर्यटन मॉडेल तयार करता काय आपलीच वळख धोक्यांत घालता. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, लिंजी मिनेझीस आनी वैष्णवी साळगांवकर. गोंयची पारंपारीक कावी कला तिगोवन दवरपी समर्पणा खातीर नामना मेळिल्ल्या सागर नायक मुळेन हे खाशेले दायज राष्ट्रीय पावंडर हाडला. ताच्या ह्या कामगिरीक लागून गोंयच्या पारंपारीक कावी कलेक राष्ट्रीय मान्यताय मेळ्ळ्या आनी थळाव्या कलाकारांक प्रेरणा मेळटा. गोंया खातीर एक अभिमानाचो खीण. 23 एप्रिल 2026 राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी गोंयचो कावी कलाकार सागर नायक मुळे हाचो भोवमान केलो. ह्या सुवाळ्या वेळार ताणें ह्या गुंतागुंतीच्या कलेचें प्रदर्शन करून तांचें सांस्कृतीक महत्व दाखयलें. जो अचिवमेंट आसा पळय न्ही हो म्हाका न्ही जर आमच्या संपूर्ण गोंयकारांक लागून गोंयची मातयेक लागून आमची संस्कृतीक लागून मेळ्ळा अशें हांव मानता. आनी खऱ्यांनीच आतां सुवर्ण काळ आमच्या गोंयाक लागून येयला, आमची गोंयची संस्कृतीक लागून येयला. म्हणून कावी आर्टाक लागून राष्ट्रपती भवनान म्हाका इनवायट केलो आनी 10 दीस थंय म्हाका रावपाची आनी काम करपाची संद मेळ्ळी. आनी म्हाका दिसता ही सगळी जी कृपा आसा जावं ही सगळी शक्ती आसा पळय न्ही ती म्हाका दिसता मातयेची आनी देवाची जी म्हाज्या हातींच्यान अशें काम करून घेतलें. थंय कितें परफॉर्म केलें थंय कितें परफॉर्म केलें? एक्चुली कशें आसता की पयलीं काळार राजे बी कशें आहा एक प्रत्येक चित्रकाराक आपूण आपल्या राज दरबारान सन्मान करताले, चित्र काडून घेताले. सेम आतांच्या टायमार ताका आर्टिस्ट इन रेजिडेंसी म्हणटा प्रोग्राम जो राष्ट्रपती भवन करता. आनी हो आमकां आपोवपाचें एक खास आमंत्रण आशिल्लें कारण एक राष्ट्रपतीचो एक व्हडलो प्रोजेक्ट चालू आसा आमच्या देशाक लागून. आनी ताका लागून भारत सरकाराचे डेव्हलपमेंट कमिशन ऑफिस आसा तेंच्यांनी म्हाजें नांव भारत सरकाराचे फुडारान म्हाजें नांव फुडें येयलें. आनी बरें दिसता की भारत सरकार आतां आमच्या गोंयाक कावी आर्टाक लागून पळोवपाक लागलें आनी तेंय बी राष्ट्रपती भवन हे येदे व्हडल्या लेवलाचेर पावलें. आनी आमकां 10 दीस आमी थंय तेंच्यांनी आमकां टॉपीक दिल्ले, त्या टॉपिकाचेर आमी चित्र काडपा आशिल्लीं. आनी ती आतां पळोवन आमचें काम कशें आसा, प्रत्येक स्टेटीचें काम कशें आसा, स्कील कशी आसा तें सगळें पळोवन आतां फुडें तांचो प्रोसेस सुरू जातलो. टॉपीक कितें आहलें? टॉपीक खूब कॉन्फिडेन्शियल आसा. तो आमकां म्हणल्यार आमकां प्रोटोकॉल हें केला की तो राष्ट्रपती जो पर्यंत आउट करिना तो पर्यंत सांगपाक. तुमकां जेन्ना निमंत्रण आयलें तेन्ना तुमकां कशें कितें फील जालें? एक्चुली म्हाका जे दिसा आमंत्रण फोन येयलो पयलीं विचारलें म्हाका सागर मोळीची बात करतले तूं हांवें म्हणलें हय. पूण जेन्ना तेंच्यांनी सांगलें राष्ट्रपती भवनाच्यान फोन म्हणून म्हाका दिसलें रँडम कॉल हांवें चेडवान फोन केल्लो. सो बेस्ट आतां हांव आसपाक शकता न्ही कित्याक राष्ट्रपती भवनाच्यान अशें अचानक फोन येवप बी म्हणलें. सो तांकां तेन्ना रिस्पॉन्स येता तेंच्यांनी सांगलें म्हाका तुजे सगळे डिटेल्स धाड, आधार कार्ड हें बायोडेटा बी सगळें धाड म्हणून. हांवें एक्चुली ते दिसा तांकां कांय धाडूं ना. दुसरे दीस म्हाका बरोच फोन येयलो आनी हांव फोंड्या आशिल्लो बाजारान. सो हांवें म्हणलें म्हाका पाली सर पाल म्हाजे डिटेल्स धाड म्हणपाक लागले राष्ट्रपती भवनाच्यान उलयता. मागीर म्हाका सारकें न्ही जालें की आतां म्हणलें खरें आसतलें. आनी हांवें तेन्ना मागीर तांकां सांगलें तरी पूण हांवें तांकां टायमींग हें केलो की म्हाका म्हणलें हांव वाटेर आसा हांव घरा कडेन पावतली म्हणून सांगलें. आनी तो एक्चुली कशें आसता एक येदे व्हडल्या लेवलाचेर सुद्दां असो रँडम कॉल कसो येता आनी एक रँडम मनशाक येता. सो म्हाजेच पान एक अशेंय दिसता म्हाका प्रत्येक जाण आमी आसा पळय न्ही गरज ना की आमी फक्त व्हडले प्लॅटफॉर्म आमकां मेळपा जाय. तुमचें काम बरें आसलें न्ही तुमकां व्हडले प्लॅटफॉर्म ऑटोमॅटीक मेळटा आनी तुमकां काम करपाची संद मेळटा. हें एक म्हाका रिसंट एग्जाम्पल शें दिसता. हांव सागर नायक मुळे सांगपाक खूब बरें दिसता की राष्ट्रपती भवनाच्यान म्हाका इनवायट येयलो आर्ट रेजिडेंसी प्रोग्रामाक लागून. आनी ताका लागून कावी आर्टाक लागून म्हाका भोवमान मेळ्ळो, आमच्या तालुक्याक लागून भोवमान मेळ्ळो.
आणि 14 ते 24 एप्रील ह्या काळान म्हाजे थंय एक 10 दीस सुमार रावप जालें राष्ट्रपती भवनान आनी काम करप जालें. सो खूब कामाक म्हाजें एप्रिसिएशन मेळ्ळें. कावी आर्ट कितें परत उदरगतीच्या मार्गार येयलें आनी खूब जाणांक कळ्ळें की हें आमचें ट्रेडिशन म्हणून जें खूब जाणां लोकांक खबर नाशिल्लें, इवन मिनिस्ट्रीक चड लोकांक खबर नाशिल्लें. आतां जेन्ना गोंयांत बाकीचे राज्य आनी आमचे मिनिस्ट्रीचे लोक पळयतले, ऑथॉरिटी पळयतले आनी तेन्ना कावी आर्ट म्हणून नवी वळख मेळटली. पूण हांव दुबाव ना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सर्गेस्त मॅन्युअल जोआव परेरा आनी सर्गेस्त मिनेनो सांतान फॉन्सेका हांच्या उगडासाक ऑल गोवा इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीची फायनल जाली. पळयात रंगतदार खेळ. नावेली रोजरी खेळामार ही सर्त रंगली. युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावली पंगडाच्या सोवेल फेर्नांडीसान मॅचीचो पयलो गोल केलो, जाल्यार एलेक्स फेर्नांडीसान दुसरो गोल केलो. उलोवपाक आहलें थोड्याच उतरांनी हांव सांगूंक सोदतां. आमी नावेलकार आनीक आमकां नावेलकारांक नावेलीचो मोग आनी स्वाभिमान आहा आनी ताका लागून आयज नावेली स्पोर्टिंग क्लब आमचे दोन महान नावेलकार पूत सुर्गेस मानुएल जोआव परेरा, सुर्गेस मनीन सांतान फॉन्सेका हांचे यादाक हांचे उगडासाक हो किरीत टोर्नामेंट घडोवन हाडला. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. या सप्तकात उष्ण आणि दमट परिस्थिती आसतली. कांय सुवातांनी गडगड घालत हलको पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिला. फुडले 2 दीस कांय सुवातींनी दनपरां आनी सांजे वेळार हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. गडगड घालत पावस पडटलो. मळबांत कुपां दाटतली. उष्णतायेंतल्यान कांय प्रमाणात थाकाय मेळटली. IMDन अदमास उक्तायला. सोमारचे तापमान 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. हलक्या पावसाची शक्यताय. दनपरां आनी सांजे पावस. कांय सुवातींनी गडगड. मळबां दाटतली कुपां. उष्ण आनी दमट परिस्थिती. सांबाळची भलायकी. सोमारचे तापमान 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक खासा अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.